जेजूक आमी सगळीं बरोबर नमस्कार करुया. ह्या नमस्कारान जेजून आमकां सगळें दिलेलें आसा तितलें आमी ताका ओपून दिवया, ताका भेटोवया. न्हूच ताणें दिलेली देणी, पूण ताणें दिलेली देणी आमी आमची वस्तुंगी आमकां जाय पळय त्या प्रमाणे ती घडोवन हाडलेलीं आसात. आनी आमी आमचे पासत ती वापरता. तरी पूण आतां आमी जे आमी आमचे वस्तुंगी घडोवन हाडलेलें आसा तें आमी परतून जेजूक भेटोवया. आनी जेजू तूं तें सारकें कर, थाऱ्यार हाड. आमची चाल ह्या फुडें आमची न्हय, पूण तुजी ओदीक आनी ओदीक ती जावं. आनी हे परी जेजूक आमी नमस्कार केल्या उपरांत आमचे दोळे जेजूचेर लावया. जेजू, तूं आमकां सगळगोत पळयताय, पूण फकत भायल्यान न्हय, तूं आमचे भितर कितें चलता तें सगळें जाणय. आनी खोलायेन आमी आमकांच हाजीर जालीं म्हणटच आमकां कळोन येता की आमची येवजण इंटेंशन कितें आसा ताचेर बाकीचें सगळें थारायलेलें आसा. आमचो मनोभव ताचेर आसा. आमची चिंतना भावना सगळीं ह्या येवजणेचेर आदारलेली आसा. तर हांगसर खोलायेच्या पांवड्यार तूं आमकां सारको वळखताय, कित्याक तूं भितरल्या भितर जियेताय. हें भितरलें जिवीत आमचे येवजणेचें तुजेर दवरता हांव. आमी आपल्यापणान जियेताल्यान तेन्ना ही येवजण आमच्यासून ती उपजवताली. आनी ताका लागून आमचो मनोभव, एटिट्यूड आनी हेर हाचेर आदारलेलें आसलेलें. ताका लागून आमच्यो कोरण्यो सगळ्यो ह्याच वतीन घडटाल्यो. खूब पाटी आमच्या भितरल्या मदले जिवितांत जी संरचना, स्ट्रक्चर्स आसात त्यो आमकां कंट्रोल करताल्यो. आनी हे बोजवणी वरवीं दिसान दीस तुवें आमकां हें सगळें भितरलें आमचें जिवीत उगडापें केलां. आनी आमकां
आमची चाल दिसूंक लागलेली आसा. आमी तुका सदांच आमची चाल भेटयताले, आमची वागणूक कशी आसा पळय ती. पूण ही सगळी भितरल्यान घडोवन आयिल्ली आसा आनी भितरल्यान सान आमकां हो दृश्य देंवचार कंट्रोल करता. पूण आमी ताका सहकार करता कित्याक आमी आपलेपणान जियेता. पूण जितली जेजू आमी तुका आतां हाजीर जावंक लागल्या, हें सगळें भितरलें जिवीत तुज्या स्वतांत उजवाडाक येता. तुजो प्रकाश आमचेर पडोन ह्या उजवाडान तुजी आमी भुरगीं जावंक पावता, जियेता. आर्कान दिनवास तुका जेजू, कित्याक हें भितरलें जिवीत तूं आमकां कळीत कोत्ताय. आनी ही समजणी आमकां मेळ्ळी म्हणटच आमी ह्या फुडें आदले चाली प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवचें नात. पूण तूं आमचें जिवीत बदलतलोय, कित्याक रातची जेन्ना आमी 5 मिनट तुका सगळें ओपून दिता तेन्ना तूं आमचे भितर कितें चलता तें रातभर थाऱ्यार हाडटलोय. आनी तूं आमचे भितर जियेताय म्हणटच आनी आमी तुजे सांदे म्हणटच तूं आमकां सारको करतलोय, थाऱ्यार हाडटलोय. आनी सकाळीं ह्याच तुज्या आसण्यांत उठून तुका एकवटोन तुजे बरोबर आमी आख्खो दीस सारतले. हे परी वयल्या वयर न्हय, पूण खोलायेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटांत, भावार्थांत, बोरवाशान आनी तुज्या प्रिती मोगांत आमी सादतेल्या आनी वाडत वेतेल्या. तुजे बरोबर वेळ सादतना आतां आमी आमची मागणी ह्या गायनांतल्यान तुका समर्पिता. Sacramentam रावलोल्या मोगाच्या जेजू, Sacramentam रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान, भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता, मनशा सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार, जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या, प्रितुमेचेर देवलोल्या सोर्गीच्या
वेगी उबा सांबाळ गोठाय तुझे ओसूक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी सांबाळ गोठाय तुझे उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रूपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा आच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा. जेसू प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरताय आनी सगलें आमचे भितर आसा तितलें तुजें सवें उफेता. जशे भाशेन एके आणयेंत उदक घातलें म्हणटोच आणयेंतलें सगलें आसा तितलें उदकान उफेता, तेच भाशेन आमची चिंतना, आमची भावना, आमचो मनोभव एटिट्यूड, आमची चाल बिहेवियर, आमची इंतेसांवां इंटेंशन हें सगलें भितरलें तुजें सवें उफेता. त्या भायर हे सगले अणभव घडलेले आसा तितले ल्हान पासून ते आतां पर्यंत सगले हे अणभव ह्यो आठवणी जेजू हे सगले तुजे सवें उफेतात. आनी सुस्कार भायर सोडटना आमी तर अशें येवजिलें की तें सगलें आमी भायर काडटलें तुज्या नांवान म्हणून, जाल्यार तुजें सवें तूं आमकां सुटका दिताय. आमचें जिवीत तूं हे परी नितळ निर्मळ तुज्या रगतान कोत्ताय, तुज्या आसण्यान तें आमकां घडटा. आनी आमी अदीक आनी अदीक नितळ जालीं म्हणटोच, आपलेपण आमचें गेलें म्हणटोच, तुजें देवपण जें आमचे भितर आसा तें अदीक परजळूंक लागता. आनी तातूंत आमी आकारून येता, नवी रचना आमी जावंक लागता. प्रत्येक सुस्कारांत हें आमचें सवें घडटा. आनी जितली आमी तुका हे परी विस्वाशी रावतल्या तितलें तुजें जिवीत आमचें सवें परजळूंक लागतलें आनी तूं म्हज्या जिविताचो धनी जातलोय. आनी म्हज्या जिविताचो धनी जालोय म्हणटोच बाकीचीं जीं म्हाका एकवटून आसात तांकांय तें दायज मेळटलें, ते गूण तांचे सवें घडोवन येतले आनी तांकां फायदो मेळटलो म्हज्या आसण्याक लागून. आर्गां, दिनवास, मोहिमा, वाखाणणी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रत्येक सुस्कारांत थोडो वेळ आमी जेजूच्या एकवटान सारीत आयिल्लीं आसा, तर अदीक खोलायेन हे परी आमी ताचे बरोबर सारीत रावया.
सगळीं आमची चिंतना भावना जेजूच्या एकवटान घडोवन येवं दी. ताची विरेत न्हय पूण ताचे बरोबर ताचे सांगाता ताच्या एकवटांत ही प्रॅक्टीस आमी करीत रावया. आनी तुमी अणभव केल्यात सूख दूख हा तितलें जेजूचेर धरून आमकां सूख ताचें मेळटलें. ताची शांती आमचें सगळें अदीक वाडत वेतली आनी उचंबळाय आसा ती पयस जातली. निराशीपण आसा तें पयस जावन ताचो आनंद आमचे सगळें वाडटलो. हो अणभव आतां आमी घेत रावया जेजू बरोबर. हो मोलवंत वेळ सादतना आमी सदांच सादताले हांव, पूण हो आतां आमी खोलायेन सारूंक लागल्या आनी हातून आमकां पूर्णपणे पेकोवणी मेवतली. कुडीची पेकोवणी सगळे सांदे आमचे थाऱ्यार येवंक लागतले, कित्याक नाका जाल्ली चिंतना भावना आमचे मदें आमी उप्रासूंक दिनात. पूण ती आयली म्हणटूच रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत कोत्ता म्हणटूच आमकां तातूंतली सुटका मेळटली. पूण सुटका मेळोंक जाय जाल्यार आमच्या येवजणेच्या पांवड्यार आमी पावंक जाय. आनी थिंचोर आमी हिंचोर आमचें जिवीत थिरावन जियेता जेजूचेर वो आपलेपणाचेर. हांगसर जावन आसा तो मूळ आमच्या पातकांचो. सायबीण मायन जशे भाशेन आपलें जिवीत जाल्लें सदांच ती वो मनोभव इंतेसांव तिचें आसलेलें. हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी जेन्ना गाब्रिएल दुतान तिका कळयलें की ती देवाची माय जातली म्हणून, जेजूची माय जातली म्हणून, हो मनोभव एटिट्यूड तिचे मदें आसलेलो म्हणून तिणेन हे भाशेन उद्गार केलो, देवा बापाक आज पडवे उजीर, हांव आसां सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी त्या प्रमाणें ती जियेली. आमी तिची भुरगीं. जेजून तिका आमकां जाणी ताणें बावतिस्मा वरवीं आपणायिल्ली आसा ताचे कुडींत आमी जियेता आनी ती जावन आसा आमची क्रिस्तांवांची माय, क्रिस्तां सगळें जियेतेल्यांची माय. माय म्हणटो तिचें जिवीत आनी तिचो नमुनो आमकांय प्रेरणा दिता, घोटाय दिता जेजू जावच्याक आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी. तर हे परी आमी सगळे आमच्या भावां भयणां पासत मागया जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस समरमतात. जेजू तांकां तुजो हात लाय आनी तांकां पेकोवणी दी ह्या तिनूय पावंड्यांचेर, भायल्या कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या भावनाच्या पावंड्यार आनी ओतम्याच्या पावंड्यार. आनी जितली आमी तुका ह्या तिनूय भागांचेर एकवटून रावतल्या, तूं आमचें सगळें एकवट हे आमचे कुडींत घडोवन हाडटलोय. वो समन्वय एकपण घडलें म्हणटोच आमी मागीर काळजान थावन जिवंक लागतले.
तर आमी सगल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागता जांकां तुवें आपोवणी दिले काजाराच्या एकवटान आपलें जिवीत सारच्याक. सुरवातेक तीं खूब मोगान एकामेकाक लेखतात आनी बरोबर सांगाती आपलें जिवीत सादतात. पूण मागीर भितरल्यान जें ओदृश्यान तांचें सवें घडोवन हाडलेलें आसा तें कळोंक लागलें म्हणटच मागीर तांच्यान एकामेकाक सोंसूंक जायना. काडून उडयलीं जाल्यार तांच्या जिवितांत तांकां अदीक सुसेग मेवतलो म्हणून तीं एकामेका सुरशिल्लीं पयस जावंक लागतात. बदल घडोवन येवच्याक तांकां ताकीद ना. ह्या पावंड्याचेर हे स्थितीचेर आमी तांचे पासत मागता जेजू. तांचें हें जिवीत ही चाल तुका भेटयता आनी तूं तांकां पेकोवणी दी. तांची मनां पयले स्वतेर उजवाडाय. तीं कितें कोत्तात तींच नकळत आनी हाका लागून पिडापीड दितात एकामेकाक. हें पातोक तांकां दिसती पुरान पडना. तूं सगलें तांचें जिवीत तुजें स्वाधीन करून तूं तांकां पेकोवणी हाड. आनी हाचो परिणाम खूब फाटीं तीं दोशी जातात झगडटा तें पळोवन भुरग्यांचेर वायट परिणाम जाता. तीं दुखान आपलें जिवीत सारूंक लागता. कित्याक तुज्या मोगान पांय माय जियेना म्हणटच हो दृश्य हे परी त्या घोराब्यांत वायट स्थिती निर्माण करता आनी ती इफेन्नाचो अणभव घरांतूच घेवंक लागतात. हें तांच्या मनांत हाड जेजू आनी तांकां पेकोवणी दी. तांकां सुटका दी आनी तांचें जिवीत तुज्या मोगाचे गांठींत बांदून फुडें वचोंक तांकां तूं मदत कर. जशे भाशेन आमी तुका एकवटन आसा पूण तुका खूब फाटीं एकवटन जियेना. आमकां जाय पळय तशें कोत्ता पूण तुवें आमकां सोडूंक नाय. कित्याक तूं देव जावन आसाय. हें देवपण तुवें आमचें सगळें हाडलेलें आसाय घातलेलें आसाय. तो त्या पावंड्यार आमी जिवंक आमकां मदत कर. जांकां तुवें तुज्या एकवटान मोटवाशीचें जिवीत पाद्रीपणाचें जिवीत सारूंक आपयल्याय तांकांय आमी तुज्या ताब्यांत करता. तांची वाड जाता आनी खूब फाटीं तीं चुकतात. पूण हें सगलें चुकलेलें आसा ताचीच म्हायती घेवन तेच अणभवाचेर मनन करून की अशे भाशेन केलें जाल्यार तें घडटा तांच्या जिवितांत तें सोडून दिवंक तांकां घोटाय दी. आनी तुज्या एकवटांत रावंक आनी तुज्या एकवटांत सगळें करूंक तांकां शिकय दाखय आनी तें घडोवन हाड. हे परी तुज्या आसण्याचे ते नमुने जातले आनी तांचे उद्देशी तूं सगळ्या क्रिस्तांवांक घोटाय दितलोय. तांचे उद्देशीन तांकां प्रेरणा मेवतली, समजणी जाणवाय मेवतली आनी तांची पातकाय बोगसूंक पाद्रीपणांक जे आसात ते तांकां समजून घेवन तुजो पवित्र आत्मो तांकां फावो कोत्तली आनी तुजे कृपेन बरोवंक तांकां तेंको दितली. जे कोण अनाथ विधवा आसा कैदी आसा जे कोण गुलामपणान जियेतात तरेतरेचे गुलामपणां ह्या सगल्यांक तुजे शी हाडून तांकां तूंच स्पर्श कर सायबा.
Sacred silence, holy ocean, gentle waters washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. God my Father, Christ my brother, Holy Spirit, sanctify me. Lord, I'm sorry, please forgive me. Come and set me free. Sacred silence, holy ocean, gentle waters washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. Holy Mary, gentle Mother, God's pure vessel, praying for me. Saints and angels, all in heaven, come and be with me. Sacred silence, holy ocean, gentle water washing over me. Help me listen, Holy Spirit, come and speak to me. Come and speak to me. Come and speak to me. Jesus, in today's readings, you tell us about the consequence of sin. In the first reading from Genesis, we see that how man himself tries to go away from God because of the guilt and because of sin that he had committed. And in the gospel, we see, Lord, how you gave your life for us. You did all that in order to redeem humanity. You gave yourself for us to redeem us, but above all, you also gave us your mother. You were concerned about all of us. So you gave us someone whom we can approach without fear and who can intercede for us. In a way, you were not giving Mary another appointment, but you tell her to be the mother of the new church, the mother of us all.
And then, Lord, you talked to the beloved disciple, telling him that his new mother is standing next to him. In a way, Lord, through the beloved disciple, you tell the church to accept Mary as mother and discipler. And therefore, the question that you put before each and every one of us is, are we willing to accept Mary as our model discipler and mother? Mary's mission as a bearer of the Son of God is inseparably linked with the mission of your to become the mother of the Savior. Mary was enriched by God with the gifts of the Holy Spirit to enable her to assume this role. When John takes Mary as his spiritual mother and Mary takes John as his spiritual son, there seems to be a good cooperation with your mission, O Lord, that through her faith and devotion to God's word, she may intercede for us. Just as the disciple took Mary into his own home, we can probably ask ourselves, do we take Mary into the home of our hearts? And Lord, at this moment now, we place before you our prayers and petitions. We continue to pray for all those who are suffering from the pandemic, those suffering for various reasons. We pray in a very special way for all those seriously ill due to COVID-19, those in hospital, as well as those tested positive. We also pray for the doctors, the nurses, and all the medical staff who toil day and night. We also pray for the government that they may take appropriate steps for the good of the people. We also pray for all those who celebrate their birthdays today, all those who also celebrate their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to bless them and give them good health of mind and body. We also continue to pray for all those who feel lost, rejected, those who feel betrayed in various ways, those who feel that there is no one for them. We ask you, Lord, to be with them, to be their comfort and their strength. Above all, Lord, we also pray for all those who are in the home for the aged and the destitute houses. We pray for them
and for all those who take care of them. We also pray, Lord, for peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in our neighborhood, in our families, and within us. And Lord, just as you gave your mother to take care of us, we ask you, Lord, to give us the grace so that we may intercede through Mary, that we may accept Mary as our mother, and that we may be able to ask Mary for all that we need, for all the graces and blessings, so that she may intercede for us. And we also pray, Lord, for all those who have asked us to pray for them. We also pray, Lord, that today, as we celebrate the feast of Mary, Help of Christians, we also pray for Christian unity in a particular manner, that having one mother, that all may be united together and all may spread your good news. जेजू ह्या वेळार सगल्यांक जांकां पिकोवणी जाय ती आतां दिमी घालून आत उबारून आपलें जिवीत तुका समर्पितात. तांकां सगल्यांक तुजी दया दाखय. तुजी काकुळतीन तांकां पातकांची सुटका दी. देंवचाराच्या ताब्यांतली तांकां मेकळीं कर, स्वतंत्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान भरून तांकां ही पिकोवणी फावो कर. सगल्या आमच्या भावां भयणांक जांकां कोवीड जालेलें आसा आनी कोविडाक लागून तीं भिरांतींत आसात आनी दुसऱ्यांकूय ते भिरांतीन ओडून घेतात, एसिम्टोमॅटीक आसल्याक ओ पॉझिटीव जाल्ल्यांक, हांकां सगल्या जाणांक तुज्या ताब्यांत आमी कोत्ता. घोराब्यांक तुजे सुरशें हाडटा. मारिया दे लिमा तिका पॅल्पिटेशन जाता. सायबा तिणेन मागणें आपले पासत कोर म्हणलां, तो तिका आमी तुका भेटयता. 74 वर्सांच्या आमचे बा जुजे डिसूजाक पडोन पाटीचो कोणो मोडलेलो आसा. ही पिरायेर ताका इतलें भोगचें पडटा. सायबा, तें सगलें तुज्या ताब्यांत करून ताका पिकोवणी दी म्हणून आमी ताचे पासत मागता. कोविडांतली सुटका ह्या आमच्या भाव भयणांक दी. फातिमा, रायन, जुडियन, रादिंका आनी रादेला, रुमिला आनी तारा. ते भायर जॉन मेनेसीस, जुआंव पेरेरा ह्या सगल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक
ह्या कोविदांतली निवार. जी कोण ह्या बोजवणेंत भाग घेतात तितल्यांकूय तांकां सुटका दी. वायटा विघ्नांतली तांकां निवार. कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या पावंड्यार आनी आत्म्याच्या पावंड्यार तांकां पेकोवणी आनी गोठाय दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान भरोवन तांचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक परजळीत जावं. मेरी राव तिकाय आयच्या दिसा सायबीण मायन तिका जेजू तुजे सरशी येवंक आपोवणी दिलें, तो तिच्या जिवितान तूं सगळें बरेंपण फावो कर आनी तिचे उद्देशी सगळें बरेंपण दुसऱ्यांकूय घडोवन येवं दी. आनी हे परी मागणें करता आसतना सगल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर आतां आमी जेजू तुज्या एकवटान तुवें आमचें सगळें मागणें करून आमकां ओदीक आनी ओदीक तुजी आवय सारकी घडोवन हाड आनी तिच्या मागण्यांतल्यान आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक बरें जिवीत तुजें सारकिल्लें जावं दी. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पट्टात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावड सोय मोडते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून तोडा वंदुया वाकाडोया उपचोल्या तांचे मोतलो बोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खालते पोणा मांदिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा एका अजपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन.
मोगाळाचेसू मोगाळाचेसू ती म्हाका काळीस ती म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळाचेसू मोगाळाचेसू ती म्हाका काळीस ती म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे